नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। खंय आसा 600 कोटींची उदरगत? फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायाचो सरकाराक प्रश्न। रावण वधाक परवानगी दिवप पडले पुलिसांक म्हारग। कोलवाडच्या जेलीच्या 4 पुलिसांक केले थेट निलंबित। गोयच्या 5662 शेतकारांक दिवाळे पयलीं मेळटलो किसान सन्मान निधीचो हप्तो। शेतकी संचालकान दिली माहिती। म्हापशां काणकावेला हजारांनी लिटर उदक चल्ले व्हावून। पीडब्ल्यूडीचे सुशेगाद कारभार। लोकमात उदका खातीर काडटात वळवळे। उक्ताडार कोयर उडोवपी हॉटेलकाराक बोर्डे फातोडेच्या थळाव्यांनी धरले रंगे हात। पुलिसांनी करची खर कारवाय, नगरसेवकाची मागणी। गोयचे खेळगडे नॅशनल गेमींत जाले शायन। पेंटेथलॉन गेमींत गोंयान जोडले काश्याचे पदक। आता पळयात खबरो विस्तारान। केंद्राकडल्यान मेळिल्ल्या 600 कोटी रुपयांचो गोंय सरकारान चुरो केला। आता तांकां उदरगती खातीर केंद्राकडल्यान आनीक 250 कोटी रुपया जाय। आदी दिल्ले 600 कोटी रुपया मोडले तरी खंय हेच कळपाक मार्ग नाशिल्ल्याचे विजय म्हणटा। कितेंय जावं, प्रधानमंत्र्याच्या गोंय दौऱ्याक लागून आपल्या मतदारसंघातले रस्ते तरी जावपाक पावले अशें तो सांगता। प्राइम मिनिस्टर कडल्यान 250 कोटी आनी मागल्या मुखेलमंत्र्यान आज आफ्टर क्लेमिंग टू हॅव स्पेंड 600 crores 600 crores खंय म्हणले ते 600 crores 600 crores म्हणल्यार फकाणां पूण ते मागीत आहा आनी गोंयचे लोकूय सुशेगाद आहा। सगळ्यांचेच बरें चल्लां तातूंत आमी रस्ते करून घेत। फातोर्डान जें कितें डेव्हलपमेंट जालां तें चकचकीत जाल्लें आनी ते प्रायम मिनिस्टराच्या नांवार आमी खपयना। कळ्ळें? इंटरनल रस्ते पसून करून उडयल्या प्रायम मिनिस्टर येता ते करून घेवप हें आमदाराचें व लोकप्रतिनिधीचें कर्तव्य। एवरी गेम म्हळ्यार ब्रिक्स 2014 धरून मागीर लुसोफेनिया खंय मेळटा थंय हांवें चान्स घेवन आमचो फातोर्डाचो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी इम्प्रूव केला। आज क्लियर कट गेले 10 वर्सांनी अशें दिसता की मडगांव आनी फातोर्डा जर कंपेर केलें जाल्यार मडगांव इज मच बिहायंड अस। पयलीं फातोर्डा वॉज सपोज टू बी लायक अ विलेज, नाव इट इज कन्सिडर्ड मोर ऑफ अ प्लॅन्ड सिटी दॅन मडगांव। आज तुका रियल इस्टेट प्रायसीस वा कोण लोक येतात फ्लॅटाक खंय घेता ते पळयात। मडगांवान भितर वचपाक 20 मिनटां लागता। फातोर्डा सगळें भोंवून भायर सरपाक 20 मिनटां लागची ना, कमी लागतली। एवरी असेंब्ली सेशन or whatever, I see to it that my constituency benefits. But by and large, the government does not care because the government feels that they want majority. तुझे कोतूच ना रे हे 8 जण जे लास्टाक भाड्याक पडले आणि हे सगळे पेड्यार करून उडयले आणि लेजिस्लेटिव्ह डेमोक्रेसीचो कॉन्सेप्टच कवर केलो। आतां ताका गर्दी पडल्या थंय आनी पयलीं आमदारांक डिमांड नासतालो, आतां डिमांड ना थंय पायले 15 आहा ते चड आहा ते। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दीट ताका काम कितें करूं इव्हेंट्स करपाचे। दसऱ्याक रावण वधाक परवानगी दिल्ले खातीर कोलवाड जेलींतल्या 4 पुलिसांक निलंबित केल्यात। हातूंत एक अधीक्षक, 2 जेलर आनी एक सहाय्यक जेलराचो आस्पाव आसा। दसऱ्या निमतान कोलवाळे जेलीत रावण दहनाक फुगड्यांचो वापर करपाक दिल्ल्या खातीर कैद्यांक फुगड्यांचो वापर करपाक दिल्ल्या खातीर 4 जेलरांक निलंबित केल्ले आसा। तातूंत जेलर महेश फट्टे, जेलर अनिल गांवकर, जेलर रामनाथ गावडे हांचो आस्पाव आसा। देखून हाचेर आतां प्रश्न उपराशिल्लो आसा की अश्यो घडणुको कैद्यांक फटाक्यांचो वापर करपाक दिवप सारकें आशिल्लें काय ना चुकीचें हाचेर प्रश्न उपराशिल्लो आसा। आनी ही बाब जी आसा, ही गजाल जी आसा ती सोशल मिडियाचेर हो व्हिडिओ व्हायरल जाल्ल्या कारणान सगळ्यांक कळिल्ली आसा। प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी येवजणेवरवीं मेळपी निधीचो हप्तो दिवाळीच्या पयलीं शेतकारांक मेळटलो अशी माहिती शेतकी संचालक नेविल आल्फोन्सो हांणी दिल्या।
गोयच्या 5,662 शेतकारांक ह्या येवजणेचो लाव मेळटलो. ह्या येवजणे वरवीं शेतकारांक वर्सुकी 6,000 रुपया मेळटा. आता एक प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी हे स्किमेक आला शेतकऱ्यांक 6,000 रुपया वर्साक मेळटात. म्हणजे 3 भागांनी ते मेळटात, 2,000, 2,000, 2,000. आता 15वो इन्स्टॉलमेंट नोव्हेंबराक दिवाळेच्या दिसांनी तो डीव आसा, तो गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया रिलीज करता ते सगळे पयशे. आमच्या गोंयाक 5,662 शेतकऱ्यांक तो आतां पासून मेळटा. आनीक थोडे शेतकऱ्यांक कितें जाता मेळपा खातीर जे शेतकऱ्यांची जमण्यो आसा त्यो तांच्या नांवार आसपाक जाय, तांचें कंडिशन आसा. आनीक तेणे इनकम टॅक्स शेतकऱ्यांक केन्नाय पयलीं पासून भरला ना जाल्यार ताकाय ते मेळनात. आनी जे आमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स आसात, सरपंच आसात, जिल्हा पंचायत आसात, आमदार आसात, पयलीं आसले तांकांय ते मेळनात. तर मेन जें आसा तें तांची नांवां, शेतकऱ्यांची नांवां तातूंत आसूंक जाय. टेनंट्सांक एक ते मेळनात. शेतकऱ्याक तेंचें नांव हेचेर फूल ऑक्युपन्सी आसूंक जाय, ऑक्युपंट नांवाचें, ओनरशीप नांवाचें आसपाक जाय. आनी थोडे शेतकार जे उरल्यात, आमचे 600 शेतकार उरल्यात, ताणें आधार सिडेड आसपाक जाय तांचें तें कार्ड. आनी KYC बँकांतल्यान ती जावपाक जाय. आनी तेंचे ROR लँड डॉक्युमेंट सारके आसूंक जाय. ते थोडे उरल्यात ते आतां आमचें कामूय सुरू आसा ते शेतकऱ्यांक मेळपाचें आनी तें सगळें क्लियर करून दिवपाचें. 15वो इन्स्टॉलमेंट 5,662 शेतकऱ्यांक फुडल्या म्हयन्याक डीव आसा, गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया जाहीर करतले. म्हापशा काणकावेल्ला उदकाची पायपलायन फुटिल्ल्यान फाटल्या कांय दिसांनी प्रक्रिया केल्ले बरें उदक व्हांवून पेड्ड्यार जाता. पायपलायन सारकी करपा विशीं भौशीक बांदकाम खात्याचें उदका पुरवण विभाग फेल थारला. जाल्यार दुसरे वटेन काणकावेल्ला उदका पुरवणीचेर परिणाम जाला. उदक दोळ्या मुखार व्हांवून चल्लें, मात आमच्या घरांनी नळ सुके उरतात. पिवपाकूय उदक ना अशी कागाळ थळावे लोक करतात. पायपलायन जाता तितल्या बेगीन दुरुस्त करची अशी मागणी ह्या वेळार थळाव्या लोकांनी केल्या. फाटले कितलेशेच दीस जाले म्हापशा काणकावेल्ला हांगा उदकाची नाशाडी जायत चल्ल्या, उदक व्हांवत चल्लां आनी हाचेर PWD खात्याचें अजिबात लक्ष ना अशी थळाव्यांची कागाळ आसा. देखून थंयच्या थळाव्यांनी अशी मागणी केल्या की ती पायपलायन बेगींतल्या बेगीन रिपेर करची. कॅमेरामॅन हर्ष सयत हांव संगीता कुंकळकार. शेनवारा बोर्डा फातोड्या वाठारांत उक्ताडार कोयर उडयतना 2 जाणांक थळाव्यांनी रंगे हात धरले. हाचे आदीं साबार थळाव्यांनी ह्या हॉटेलवाल्यांक कोयर उडयतना पळयल्ले. मात शेनवारा फातोडेर कोयराच्या पोतया सयत थळाव्यांनी तांकां धरून पुलिसां कडेन कागाळ केली. अशा लोकांचेर खर कारवाय करपाची मागणी ह्या वेळार नगरसेवक विटोरीन ट्रॅव्हसोन केली. ते दोग येयले आनी पयर दोग येयले आनी फोटो उडयले, 2 फोटो उडयले. हो बॅग घालून आहा तो आनी तो, आनी मागीर आनी दोग येयले हो आनी एकलो, आनी थिंग फोटो उडयले. आनी एक तेजे आतां आहा ही थंय थिंगा दाखय फोटो दाखय थिंगा. खंयच्यान हाडले म्हणटा ते? हांव नाका ते खूंयसा हाडले, बट हिंग उडयला. हिंग उडोवपाक तांकां अलावड ना, कळ्ळें तुका? हिंग उडोवपाक तांकां अलावड ना, बट ते उडयले. आनी आतां ते सांगते मातशें सर सोड खूंय आमकां आनी कितें पयशे जाय ते दिता खूंय. दीस इज नॉट अलावड. गेलो एक हिंगाचो रेजिडंट पळय रावपी म्हगे शेजारी जॉनी लोबो आनी हो अभिजीत तारी, ते हांगा पासी येयलो कडेन तेणें पयलें की 4 जाण कोण येवन हिंगा हे पळय कचऱ्या पोटली उडयताय. हे डेली हिंगा पोटली उडयताय. पयर सुद्दां म्हाका आमगे हेणी विचारलें बाबा तुमगे कोण पोटली उडयताय काय म्हणून. आमगे कलेक्शन करूं येताय ते. आतां ह्यो हाडून हिंग उडोवन हे सगळे पळय हिंगा मॅस करताय. आतां तांकां हेणी धरले, ते सांगताय खंय तरी हॉटेलाचो वेस्ट घेवन हे पळय हिंगा येयल्या म्हणजे. आतां आमकां खबर ना ते कोण ते. आतां पुलिसे फोन केलो, पुलिसे फोन केल्यार थंय कोण तरी हवालदार आसा ते हांव फाल्यां फायंड आवट करतलो PI वचोन सांगून. ते कितें तूं कोण उलयता काय म्हणटा तो म्हणटा तूं कोण, तुका नांव कितें जाय काय खंय कोण तो, तूं खंय आपूण ड्रॉपर धाड म्हणल्यार खंय तुका धाडटा गाडी. हांव नको तो आतां ड्रिंक मारून आहा काय कितें तो, पूण तो उलयता राफ मोकोडे. आमगे काम कितें पुलिसे पयलीं सांगपाचें, पुलीस हाडून आमी तें हें करपाचें. आतां फाल्यां हांव सराकय हांव उलयलां, ते फाल्यां तेजी इन्क्वायरी करतलो कोण तो कोण हवालदार आसा ड्युटेक आनी तो कसो उलयलो तो मोकोडे तेका रिकॉर्डिंग आहा. पण ते कितें आतां हे म्हणटाय की आमी खंयच्यान खंय येयल्या, पूण हांव खबर ना खंय कचरो उडोवपा ना म्हण हिंगा. आतां कचरो उडोवपा ना म्हण हांकां डे टू डे आमगे हें आहा, डोर टू डोर कलेक्शन आसता. हॉटेलाकूय व्हरपा आमगेले म्युन्सिपाल्टीचे लेबर आहाय जे हॉटेलां वचून वेस्ट घेवन येताय. आतां हे आतां तांकां वेस्ट दिना आसतना आतां इल्लिगल कितें तरी करून चलयते आसतले आनी म्हाका वेस्ट हाडून पळय उडयताय. पुलिसे फोन केला? पुलिस हांवें आतां फोन केला, पुलीस आतां म्हाका सांगता हें धाडटा म्हणून.
पुलिस फोन केल्यार पळय 10-15 मिनटां जाले, म्हाका दिसता धाडटा काय ना तेंय खबर ना. 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीत मॉडर्न पेंटेथलॉनात गोंयान जोडले आनीक एक पदक. दादल्यांच्या बायथलॉन पंगड सर्तीत गोंय पंगडाक कांशा पदक फावो जालें. ह्या पंगडात युग दळवी, शिवनाथ माजीक आनी नारायण गिरी हांचो आस्पाव आसा. आतां मेरेन हे सर्तीत मॉडर्न पेंटेथलॉनात गोंयांत वट्ट 6 पदकां जिखल्यात. तातूंत 1 भांगरा पदक, 1 रुपया आनी 4 कांशा पदकांचो आस्पाव आसा. 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीत गोंयांत सध्या मेरेन वट्ट 12 पदकां जिखल्यात. नॅशनल गेम्साक सुरवात जालेली आसा आनी हाचे इनॉग्रेशन गोंयांत जाला आनी ह्यो नॅशनल गेम्स ज्यो गोंयांत घडटा ताचो एक अभिमान गोंयकारांक आसाच. आनी दुसरी गोश्ट म्हटल्यार आमच्या गोंयच्या टिमींनी आमकां गोंया खातीर पदकां हाडपाक सुरवात केली आनी कंटिन्यूस ही जी पदकां आसा ती आमकां मेळत आसा. आयज आनीक पेंथलॉन जी गेम आसा जिका पयलेच म्हणजे 26 ऑक्टोबराक जे गोल्डन मेडल फावो जाल्ले तो म्हटल्यार बाबू गांवकर हाका पेंथलॉन गेमीन फावो जाल्ले गोल्डन तेच म्हणजे पेंथलॉन गेमीक आयज परत पदकां मेळिल्ली आसा, ब्रॉन्झ पदकां मेळिल्ली आसा आनी ही म्हणजे गोंयकारां खातीर अभिमानाची गोश्ट जावन आसा. कारण म्हटल्यार कंटिन्यूस ही पदकां जी आसा ती गोंयच्या टिमीक फावो जाता. आनी पेंथलॉन गेमीन आयज जे म्हणजे खेळपी सदस्य आशिल्ले त्यांची नांवां तुमकां वाचून दाखयता. ताचे भितर खेळपी आशिल्ले युग दळवी, शिवनाथ माजीक आनी नारायण गिरी हांच्यांनी ह्या पेंथलॉन गेमीन भाग घेतिल्लो. आनी जर आमी पळयत जाल्यार पेंथलॉन गेमीकूच आमकां 6 पदकां फावो जाल्लेली आसा. एकूण जी पदकां गोंया खातीर मेळ्ळ्या ती म्हटल्यार 12, तातूंतली 6 पदकां आसा ती पेंथलॉन गेमीक फावो जाल्लेली आसा. सुवर्ण पदक जे पयलींच गोंयाक फावो जाल्ले म्हटल्यार ते गोल्डन पदक, दुसरे जे आसा ते सिल्वर आनी 4 जी आसा ती ब्रॉन्झ मेडलां गोंयाक फावो जाला. आनी एकूण सगळी जी पदक आसा ती 12 पदकां गोंयच्या टिमीक फावो जाला आनी हो खऱ्यांनीच गोंयकारां खातीर अभिमानाची गोश्ट आसा. कारण म्हटल्यार 26 ऑक्टोबराक ही नॅशनल गेम्स सुरवात जाली आनी कंटिन्यूस आमकां जी पदकां आमच्या गोंयच्या खेळाडूंनी आमकां मेळून दिल्ली आसा तो खऱ्यांनीच एक अभिमानाची गजाल गोंयकारां खातीर आसा. घेवया एक ल्हानसो विसव. फुडल्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. देव रवळनाथ भूतनाथ प्रसन्न पेडणेच्या फामाद पुनवेक तुमकां सगळ्यांक येवकार. येवकारपी सौ अमिता हरमलकार, पंच सदस्य, धारगळ पंचायत. पेडणेचे जागृत दैवत देव रवळनाथ आणि भूतनाथाची कृपा समेस्त गोंयकारांक लाभू. पेडणेच्या पुनवेच्यो सगळ्यांक परबी. शुभेच्छुक मनोहर उर्फ बाबू आसगांवकार, आदले उपमुख्यमंत्री गोंयराज. देव रवळनाथ आणि भूतनाथाची सासाय समेस्त गोंयकारांक लाभू. पेडणेच्या पुनवेची सगळ्यांक परबी. शुभेच्छुक श्री भूषण उर्फ प्रदीप नायक, माजी सरपंच, विद्यमान पंच, धारगळ पंचायत. विसवा उपरांत येवकार. आतां वळया फुडल्या खबरांकडेन. म्हापशे काणका वाठारांत उदकाच्या पायपलायन दुरुस्तीचें काम चालू आसा. ताका लागून पायपलायनींतल्यान उदक सोडिल्ल्यान बोडगिणी काणका रस्तो उदका पोंदा गेला. रस्त्यार व्हडा प्रमाणांत उदक सांठिल्ल्यान येरादारी करप्यांक त्रास जाता. अडेज वरां हिंगा उदीक भायर व्हांवता आनी
वर्सां उदीक मारलें लोक भरपूर त्रास काडटाले उदका खातीर आनी आयज हिंगा कितलेशे उदीक हिंगा वेस्ट जालेले आसा. हांव मागता गव्हर्मेंटा लागीं PWD डिपार्टमेंटा लागीं बेगीन आपले स्टाफ धाडून हे उदीक जे लोकांक मेळना तें उदीक कशें तरी करून हे बंद करचें आनी सगळो रस्तो हिंगा उदकान भरलेलो आसा आनी उदीक पास जायना. तुमी पळयता गाडयो हिंगा गाडये जितले लोक आहा तांकां त्रास जालेले आसा. सगळे उदीक फूल जालेले आसा. सो हांव मागता PWD डिपार्टमेंटा लागीं बेगीन हेजेर मातशें बेगीन सारकें करून घेवचें. कितें आतां दोन pressure that we have to complain to the PWD minister. This is leakage and all. So what is happening? I have gone आमचे सगळे मेले आमचे इंजिनियर्स मेले PWDचे मेले रॉंग मध्ये लोकांक त्रास होता हां गाडी चलयतना कशें त्रास होता सगळ्यांक त्रास मरे बायल एकली बरी नाली तेका बावडा ती पडले आहा. कितलो वेळ जालो अंदाजे उदक आय थिंक अबाउट 2 hours back. तो 2 वरां सगळे मेले हितून रॉंग मध्ये. कुळेच्या फिलिप किस्पोट्टा कामगाराच्या खून प्रकरणात कुळे पोलिसांनी 3 जणांक अटक केल्या. सोऱ्याच्या नशेत खून केल्ल्याचे तांच्यांनी स्पष्ट केले. हाचो फुडलो तपास सुरू आसा. कुळे सौजामळ वाठारात रेल्वे स्टेशनाच्या फाटल्यान मंगळारा फिलिप किस्कोटा ह्या कामगाराची कूड सापडिल्ली. तेन्ना पुलिसांनी खुनाचो दुबाव उक्तायलो. तपासा उपरांत फिलिपाचो खून जाल्ल्याचे उक्तडार आयले. ह्या खून प्रकरणात शेनवारा कुळे पुलिसांनी 3 जणांक अटक केल्या. हो खून सोऱ्याच्या नशेत केल्ल्याचो तांणी स्पश्ट केला. फुडलो तपास सुरू आसा. कुळे पोलीस स्थानक जे आसा तेजे मुखार आसा जे गेल्या 24 तारखेक जो फिलिप किस्पोटा ह्याचो जो खून जाल्लो त्या खुनाच्या 3 जाणांक अटक केल्या खून प्रकरणी. एक आहा रमेश, दुसरो आसा शिवम आनी तिसरो आहा चंद्रकांत म्हणटा तो हांगा कुळ्या गांवांत पयलीं बूट शिवपाक आसतालो, बूट जोती शिवतालो, बूट शिवतालो आनी ताका साताराच्यान अरेस्ट केल्ले आसा. आनी जो शिवम आहा हो कुळ्या गांवांत रावतालो रेल्वे स्टेशनाचेर. आनी दुसरो आहा तो रमेशाक हांगा उत्तर प्रदेशाच्यान अटक केल्ली आसा. जे तिगांकूय आयज कुळे पुलिसांनी अटक केल्ली आसा. आनी जे खुनाचो फिलिप किस्पोटा ह्याचो खून केल्या प्रमाणे तेंचे FIR दर्ज केल्ली आसा. आनी आतां तांकां रिमांडा खातीर सांजचे कोर्टान सादरीकरण करतले आनी कोर्टान रिमांडाक घेतले आनी मागीर फुडें चवकशी कुळे पुलीस करतले. सद्याक हो गेल्या 23 तारखेक ही जी मर्डर जाल्ली गेल्या 23 तारखेक जाल्ली आनी 23 तारखेक हे चौगांय जावन एक देवळाच्या कुळे रेल्वे स्थानकाच्या फाटल्यान जे देवूळ आसा त्या देवळाच्या फाटल्यान ते रान जंगल आसा त्या जंगलान सोरपिवक बसलेले. सोरपिता आसतना तेंचे मदीं बाचाबाची जाली आनी बाचाबाची पर्यावसन मारामारीन जाले. मारामारीन तेज्या तकलेर जेन्ना एक दाणो मारलो आनी तकलेर दाणो मारतरीत तेजो मृत्यू जालो आनी तेजें जालें हांकां कळ्ळें मृत्यू जालो म्हणून. तेन्ना तेणी तेजे सगळे कपडे काडले आनी कपडे जळोवन उडोवपाचो प्रयत्न केलो. फसका गाडी 2च गाडी आशिल्ल्यो म्हणून ते कपडे जळोवपाक पावले ना. 2 गाडी सोंपले नंतर तेंच्यांनी थंयच्यान पलायन गेले आनी मर्डर जालें म्हणून कळ्ळें. तेंच्यांनी 2 जाण जे आसा रमेश आनी चंद्रकांत हे आपल्या गांवांत पळय आनी शिवम जो आसलेलो तो पांयान अपंग आशिल्लो आनी तो हांगा रेल्वे स्टेशनाचेर आपल्या खंय सायडीन रूम आहा त्या रुमान रावलो आनी हांगसर सगळी ज्यो कितें घडामोडी जाता तो पळयतालो. पूण पुलिसांची जे खबरी आसा त्या खबऱ्यानुसार तांकां म्हायती दिल्ल्या प्रमाणे तेंच्यांनी त्या शिवमाक उखलिलो आनी शिवमा कडल्यान सगळे म्हायती आदारार हांकां सगळ्यांक अरेस्ट केल्ले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कुळेंच्यान एकनाथ खेडेकर. दूधसागराचेर येवपी पर्यटकांक लुटपाचे प्रकार कुळ्या सध्या उक्ताडार आयल्यात. दूधसागराचेर येवपी पर्यटकांक गरजेविणे 600 रुपया परस चड रुपया खर्च करचे पडटात. ऑनलायन बुकींग गुड्डिले सावन जाल्ल्या कारणान पर्यटकांक लुटप सुरू आशिल्ल्याचे कळटा. दूधसागर हे फामाद पर्यटन थळ. हांगा पर्यटन हंगामातूच न्ही जाल्यार हेर दिसांनी लेगीत राशींनी पर्यटक येतात. मात सध्या दूधसागराचेर व्हरपी गाडयांची ऑनलायन बुकींग करपाक गुड्डिरासाव जाता. पर्यटकां कडल्यान चड पयशे घेवन तांकां लुटप सुरू आसा. आमी आज दूधसागर वॉटरफॉलाच्यो वयता पर्यटन स्थळ आहा ह्यो गाडयो हांगा मेळटा टॅक्सी स्टँडार आसा
हांगा पयल्या तुमी गेले ह्या वर्साच्यान आमी जेन्ना ऑनलायन हांगा प्रोसिजर चालू जाल्लो आसा ऑनलायन करता हांगा स्थानीक युवक जे आसा जावं बाकीचे टॅक्सी ड्रायव्हर जे आसा ते ऑनलायन मोठ्या प्रमाणात बुकींग करता आनी हांगा गाडयो ज्यो तांकां अवेलेबल करून दिवपाच्यो ते 25 रुपया भरून बुकींग करता एक मनशा फाटल्यान 25 रुपया बुकींग करता आनी जेन्ना हांगा ते गाडी दिता तेन्ना लोक येवन परतून वयता तेन्ना त्यो गाडी ते बुकींग केल्ली गाडी ते हांगा चड रेटीन विकता आनी तुमी पळयलें आसा की एक जो कोण ट्युरिस्ट येता ताका हांगा 500 रुपया आनी 100 रुपया फॉरेस्ट गेटीर आनी 40 रुपया जॅकेटाचे एकूण 640 रुपया जाता 640 रुपया जाग्यार हे जे कोण टॅक्सी तांकां गाडी दिता भायल्या भायर गाडी दिता ते जेवढे ते 1,500 1,600 रुपया अशी करून गाडी ट्युरिस्टांक दिता प्रत्येकी 1,600 रुपया कडल्यान गाडी दिता आनी तांकां गाडी दिता आनी गाडयांचो हो घोटाळो जाता आनी हांगा जे एजंट आसा दलाल आसा ते दलाला कडल्यान हांगा जे ट्युरिस्ट आहा तेंची लुटमार चालू आसा जेन्ना अशी म्हायती जेन्ना काल एकट्या ड्रायव्हराक धरलो टॅक्सी ड्रायव्हराक तेन्ना डायरेक्ट तेणी सोशल मिडियाचेर व्हायरल केलं की आपल्याक हांगा मारलो तेन्ना टॅक्सी स्टँडार येवची अशें तेणी व्हायरल केल्लें आसा दुसागर हो जो बरो चलतलो जाल्यार ऑनलायन जी सुविधा आसा त्या ऑनलायनीचे प्रत्येक ट्युरिस्टा फाटल्यान आधार कार्ड घेवपाचें म्हत्वाचें आसा जेन्ना रेल्वे तिकेट घेतना जेन्ना बुकींग करतना जेन्ना आधार कार्ड घेता तेच पद्दत हांगाय आजमावची अशी लोकांची मागणी आसा गोमंतक टीव्ही खातीर पुणेच्यान एकनाथ खेडेकर. शेनवारा फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी WBS NGOन थारायल्ल्या कॅम्प स्थळाची पळोवणी केली. ह्या वेळार सुण्यांचे स्टेरिलायझेशनाच्या गतीचेर तांणी समाधान उक्तायला. आता मेरेन सुमार 300 सुण्यांचे स्टेरिलायझेशन जाला. ही एक बरी गजाल आसा अशें विजयान पळोवणे उपरांत म्हणलें. कुत्रे आहा आनी खूब आहा थंय आनी मडगांवा मेन म्हणल्यार देवा कडेन उलोवपी आहा तांचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक इजी आहा. हे दिसांनी मरे ते गरम गोंयकार म्हणटा तो गरम गोंयकार कितें म्हणटा की सगळ्यो खंय लायनी कामाक भुरग्या सगळ्यो देवाच्यो लायनी एक अपील कर. सो हांव एक अपील करता सगळे फातोर्डा मडगांवचे सगळे नागरिकांक ह्या कॅम्पाचे पूर्णपणान तुमी युटिलायझेशन करचें. हो कॅम्प आमी हाडला कम्युनिटी डॉग्स. आज कम्युनिटी डॉग्स म्हणटा ते एक युफेमिझम एक बरें उतर इन प्लेस ऑफ स्ट्रे डॉग्स. पयलीं आमी तांकां स्ट्रे डॉग्स म्हणटाले आतां ताका कम्युनिटी डॉग्स. एक कुत्र्याक स्टॅरिलायज करपा खातीर जाता तितले आदार तुमी आमकां दिवचो. आदार जाय जाल्यार मातसो आनी लोकांनी सगळ्यांनी हातूंत सहभागी जावचें हो मेन म्हजो अपील. आनी जे ते लोक काम करतात तांकां प्रोत्साहन दिवपा खातीर तांकां अप्रिशिएट करपा खातीर हांगा आयिल्लो आनी काम बरें केलां. आतां ताणें आतांच सांगलां की 50 पसून ती पावतात. म्हणजे टार्गेट आहा की 50 कुत्रे पर डे ती स्टॅरिलायज करतली. म्हणून एवरेज 30 करतात. आमची म्युन्सिपालिटी 30 इन अ मंथ करताली. पळय कितले जमीन आसमानाचे फरक आहा. ताच्या खातीर सगळ्यांनी तांकां आदार दिवपाची गरज आहा. आयज पेडणेची पुनव पुनवे निमतान देवाच्या तरंगाक दर्शन घेवपाक आयज भाविकांनी व्हडा संख्येन हाजेरी लायिल्ली. मजगती भूतनाथ देवस्थानाच्या वाठाराक सांबाळपाची गरज आसा. थंयच्यो जमनी विकच्यो न्हय अशी मागणी ह्या उत्सवा दिसा थळाव्या लोकांनी केल्या. आम्ही आता स्वाभिमानी पेडणेकर जागृत करपाची गरज आसा आता. कारण कितें आमी इतके वर्सां आमी लढलेले आसा आनी ते प्राचीन काळाचे देवूळ ज्या ठिकाणी प्राचीन काळाचे अस्तित्व आसा ते भविष्यात रावतले की ना हे एक काळजी जाल्ली आसा. म्हणजे मनाक अशें दूख लागलेलें आसा की आता भविष्यात सगळी जागा गेल्ली आसा हे खरें आहा. भूतनाथ आदिस्थान जे ITI परिसराच्या फाटल्यान आसा. ह्या वाठारात श्री भूतनाथ देवाचं स्थान आसा आणि ह्या स्थानाक फार महत्व आसा. पेडणे महालातली जी सुप्रसिद्ध कोजागिरी पौर्णिमा अर्थात पुनव जाता त्या पुनवेक देवाच्या मांगराकडे श्री भूतनाथ देव आणि श्री रवळनाथ देवाची 2 तरंगा सजलेली असता आणि ही तरंगा राती 12 वरांचेर विधिवत पूजा करून तरंगोत्सव सुरुवात होते आणि त्या वेळार 3
वाजल्या उपरांत एक तरंग जे भूतनाथाचे तरंग अवसारी पुरुष घेतात तो तरंग ह्या वाटेन धावत पळत सुट्टा हे दृश्य पळवण्यासारखे असतात. त्या वेळार देवाची एकच मागणी असता की एका वातीत आणि एका रातीत देवाक मंदिर बांधून दिवपाचे असता. पूण आयच्या घडयेक हे शक्य आसा काय? त्या खातीर जे महाजन देवाची समजूत काढता की देवा बांद तू साहेबा, म्हणजे तूच बांद किंवा बांदूया असोय ताचो अर्थ जावं येता. पूण देव त्या शब्दांक फस्ताय म्हणपाक जायना. पूण ही प्रथा आसा, ही परंपरा आसा. ही परंपरा अशी तिगोवन दवरपा खातीर सगळ्यांनी यत्न करपाची गरज आहा. आयज आदिस्थान भूतनाथा कडेन सादे मंदिर ना, पूण हो परिसर तसो हिरवोगार परिसर. हो परिसर भविष्यात हो असोच रावतलो काय हाचो प्रश्न आता निर्माण जाल्लो आसा. ह्या वाठारांत जी जमनी आसात त्या जमनीचेर दिल्लीवाल्यांची वक्र दृष्टी पडल्या. व्हडले व्हडले प्लॉट जाल्यात, जमनी विकत घेतल्यात. भविष्यात भूतनाथाची जमीन रवतली सुरक्षीत काय ती विकतली हो प्रश्न तयार जाला. ह्या भूतनाथ देवाकडे येवपाक वाड ना, साधी वाड ना, रस्तो ना. भविष्यात चौपदरी सपदरी रस्ते जातले, थेट देवाच्या स्थळापर्यंत पावतले. पूण हो देव रावपाक जाय. ही देवाची जागा सुरक्षीत दवरपा खातीर पेडणेकारांनी यत्न करपाक जाय. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. देव रवळनाथ आणि भूतनाथाची सासाय समेस्त गोंयकारांक लागू. पेडणेच्या पुनवेची सगळ्यांक परबी. श्री तुकाराम हरमलकार, माजी जिल्हा पंचायत सदस्य, धारगड. देव रवळनाथ आणि भूतनाथाची सासाय समेस्त गोंयकारांक लागू. पेडणेच्या पुनवेची सगळ्यांक परबी. शुभेच्छुक श्रीजीत आरोलकर, अध्यक्ष गोवा हाऊसिंग बोर्ड, आमदार मांद्रे मतदारसंघ. देव रवळनाथ आणि भूतनाथाची सासाय समेस्त गोंयकारांक लागू. पेडणेच्या पुनवेची सगळ्यांक परबी. शुभेच्छुक श्री प्रवीण आल्लेकर, अध्यक्ष हस्तकला महामंडळ, आमदार पेडणे मतदारसंघ. शिक्षण व सदृढ समाज व्यवस्थेचो एक मुळावो घटक. शिक्षण मनशाक विचारांची व्यापकता, बरे वायट पारखुपाची नदर आणि बरी निर्णय क्षमता फाव करता.
आमचे आडेकुशीक असे जायते जाण निस्वार्थ भावनेन शैक्षणिक नदरेन प्रगत समाज घडोवपा खातीर वावुरतना आमकां दिसतात. अशाच विचारांनी उबी राविल्ली आनी यशस्वितेच्यो तेंगश्यो गाठपी गोंयची नामनेची शैक्षणिक संस्था म्हळ्यार मडगांवची समाज सेवा संघ ही संस्था. 29 सप्टेंबर 1933 या दिसा दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्ताचेर मडगांवच्या समाज सेवा संघ संस्थेची स्थापणूक जाली. 8 खडेगाठ आदर्शवादी विचारांच्या लोकांनी एकठांय येवन ह्या संस्थेची स्थापणूक केली. बरे आनी दर्जेदार शिक्षण हो ह्या संस्थेचो मुळावो आनी मुखेल हेतू. ह्या काळात शिक्षणाच्या उदरगतीचे दिकेन हे एक महत्वाचे पावल आशिल्ले. ह्या